Nahur. Started. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Blessed morning तुमका, आशीर्वादिक सकाळ तुमका. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ready आम्ही सगळीं वसोंक घरा? आयज घरा वसोंक आमी तयार? ना? सिस्टर? रावता? रावोंक जाय जाल्यार रावता? दवरता जाल्यार रावता. कितले दीस पूण रावतली आमी हांगासर कंटिन्यू? हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया. ओके. ही देवान आमकां सुवात फावो केल्या आपल्याचें उतर परगटूंक. सारकें? आनी जायतो लोक देवान विचून काडला आपणाचें उतर शिकोवंक तांकां आनी जायतीं जाणां डिसिजन घेता, निर्णय घेता. ब्रदर प्लीज मातशें दार बंद करता. हालेलुया. थँक यू जीसस. सो देवान आमकां विचून काडल्या ह्या सुवातीचेर येवन आमी ह्या उतराचो फायदो घेवंक, सोयक घेवंक. वयव ना? सो सोमारा सावन ते आयचो दीस पर्यंत आमी देवाचें उतर आयकलां, शिकल्या. अशें ना की कांयच समजोंक ना, कितें तरी समजलां आसतलें. वयव ना? अशें जावंकूच जायना, कांयच कळोंक ना. कितें तरी तुमी तुमचे गाठीक मारला आसतलें, उतर कॅच केलां आसतलें. येस ओ नो? बट तुमी वयच्या आदीं हें जें हातयार देवान आमकां दिलां, हें जिबेचें देणें, पवित्र आत्म्यान मागणें करपाचें जें देणें आमकां दिलां, हें देणें आमी उजार करूंक आमच्या जिवितान आमकां भोव गरजेचें. आमचे प्रॉब्लमां आमच्या जिवितान तर आमकां लो करपाक जाय, उणें करूंक जाय. कास्ट युअर बर्डन ऑन टू जीसस इज करेक्ट. जेजूच्या कांदार तुजें जू घालूंक सारकें आहा, जेजून म्हणलां. पूण जोरी तर आमी तोंडान म्हणलें जेजूच्या कांदार आमी जू घालता, चिंतनांनी मनान सयतान आमकां आमची चिंतनां हाडल्या बगर आमकां रावचो ना. हालेलुया. हातूंतल्यान आमचें निवारण जावंक जाय, हातूंतल्यान आमी तर आमकां साल्वार जावंक जाय. हें जिबेचें देणें आमी आमच्या जिवितान उजार करूंक दर एका वेळार आमकां भोव गरजेचें. हालेलुया. समजता? आतां आमी जेन्ना जिबेचें देणें उलयता, कोण जाणा तीं उलयतात, नोको तीं ओगी बसता. येस ओ नो? पूण हें उगी बसपाचो वेळ आमचो आनी उरोंक ना. पूण आमी हें मागणें सुरू करूंक आमचो वेळ आमी सुरू करूंक जाय. नाजाल्यार आमी अशींच वज्याच्या बारान चेपोनूच रावतलीं. हालेलुया. सो तुमी निच्यो घेतलीं तुमी जिबेचें देणें करपाक घरा वचून. हें तुमी जेन्ना जिबेचें देणें तुमी उलयतलीं, हें तुमी म्हाका फायदो करची ना, हें तुमकांच फायदो जातलो. हालेलुया. समजता? जेन्ना तुमी जिबेचें देणें तुमी उजार करतलीं, तुमी उलोवंक सुरू जातलीं, तुमचो निर्णय घेवन हाचो फायदो फकत तुमकां जातलो. कित्याक जिबेच्या देण्यान पळय इतली पदवी आहा. हे नव्या कराराच्या रचणेक आमी जेन्ना म्हणटा आमी नवी रचना, हे नवे रचणेक हे हातयार देवान फावो केला. हे नवे रचणेक देवान आमकां हे हातयार आमकां दिलां. हे हातयार आमी उजार करूंक जाय. आतां आमचो आनीक वेळ उरोंक ना टू वेस्ट आवर टायम अननेसेसरिली. गरजे भायर हिंगा थिंगा वेळ सारपाचो वेळ आनीक उरोंक ना. दर एका वेळार हे जिबेच्या देण्यान आमी रावंक दिसांतल्यान तुमी, हांव म्हणना तुमी वरांची वरां करात, करूंक जाय. वरांची वरां करूंक जाय, पूण हांव म्हणना तुमी करात म्हूण. कित्याक? सुरवात पयली आमची जावंक ना. सो दिसांतल्यान तुमी डिसिजन घ्या एटलिस्ट 10 to 15 मिनट्स. 10 ते 15 मिनटां एक वेळ तुमचो तुमी विचून काडा. त्या वेळार फकत हें जिबेचें देणें तुमी कॉमेस करा. आनी जेन्ना तुमी 15 मिनटां 10 मिनटांच्यान सुरू करतलीं,
आनी तुमी जेन्ना सुरू करतली 10 ती 15 मिनटां हें करूंक ही 15 मिनटां केन्ना 1 वर जातलें 1 वराचे 2 वर जातलें तुमकां कळचें ना पासून. वेर इज दीस ब्रदर? वो भाव खंय गेला? आउट ऑफ द गेट यू मीन? एकलोच गेला? 8 o'clock is the session. No, आमी 8 सुमार टायम दिता. वी हॅव टू बी देर. प्रेज गॉड. मिस जालें जाल्यार लुकसाण कोणाक? आमकांच. वी हॅव टू बी रियली विजिलंट अबाउट द थिंग्स ऑफ द इवल वन, हाव ही इज प्लेइंग विथ आवर मायंड. हालेलुया. लुकसाण आमचें, दुसऱ्याचें जावचें ना. म्हाका तर उतराची जाणवाय ना, नास मोजत. वय ना, कितें घेवंक आयलां, घेवंक जाय आमी. हालेलुया. थँक यू जीजस. पूण हांगासर रिस्ट्रिक्शन कोणाक ना, दामून कोणाक दवरिना आमी. फ्री वील ऑफ चॉयस. जेजून दिल्या आमी दिता. पूण आमी तर आमकां जाय तें विचून काडलें, नास कोणाचो? आमचोच. शेजाऱ्याचो जावचो ना. हें उगडास धरात. हालेलुया. आमची ही यात्रा जेजू सोवें जी सुरू जाल्या ही आमी एकवटान करूंक जाय, बट इट इज एन इंडिविज्युअल जर्नी. आमची एकल्याची यात्रा ही. आमचो घोव फारीकपण दिवचो ना बायल चुकीचें करता जाल्यार. बायल फारीकपण दिवची ना घोव सारकें करिना जाल्यार. इफ आय एम नॉट वॉकिंग इन अ रायट पाथ, डिस्ट्रक्शन म्हजेंच. हालेलुया. आर यू अंडरस्टँडिंग? सो आमी जे बियां वोंपता तीच आमी लुवतेलीं. प्रेज गॉड. सो हें जे जिबेचें देणें आमकां फावो केलां, तुमी 10 ते 15 मिनटांच तरी तुमी सुरू करात. कोणेनूच तोंड बंद करून रावचें न्हय. तुमकां समजना, कोणेन आजून सुरू करूंक ना, तुमी कोणाचोय टीम मेंबरांचो, कोणाचोय जाणा आसलेल्यांचो आदार घेयात आनी सांगात म्हाका आदार जाय, हें करूंक जाय. हें समजोन आसतना घरा पाटी वचनाकात. हालेलुया. हें भोव गरजेचें. ब्रदर, कॅन यू पुट दीस Romans 8:26 इन एम्प्लिफायड? ओके. आतां जायते पाटी आमी ओस्कोत जाता. सिस्टर घाल फॅन तुका जाय जाल्यार. ऑन कर. ब्रदर नाल्यार ही AC स्लो कर, मातशी चालू कर, बट स्लो दवर. हालेलुया. आतां जायते पाटी आमी कसल्याय आकांतान सांपडटा. करेक्ट? सांपडनात? त्या वेळार कशें मागणें करचें आमकां उतरां येता तरी? त्या टायमार कितें उलोवचें, कितें म्हणचें आमकां उतरां येता आमच्या तोंडान? कशीं जातात? बोलवून जातात आमी काय ओस्कोत जातात आमी? बोलवण जाता, ओस्कोत जाता. चड करून आकांत येता, प्रसंग येता, कसल्यो ताळण्यो येता, कसले अदृश्य दोळ्या मुखार येता. तुका समजना त्या वेळार तूं कितें करचें. करेक्ट? त्या वेळार अशें आमकां चिंतोन येता, देवान कितें तरी करचें ह्या वेळार म्हज्या सोवें. येस ओ नो? ह्या आकांतान देवान कशे भाशेन म्हज्या जिवितांत कितें तरी करचें. देव करतलो ना न्हय. देव करताच. पूण कितें? देवाक आमची परवानगी जायी. देवाच्या उतराक आमी पाळो दिवन ताणें सांगलां तें पयलें आमी करूंक जाय. हालेलुया. सो ओस्कोतकाय आमी सगलीं सोत मानता आमकां ओस्कोतकाय येताच म्हूण. हांगा कितें बरयलां? इन द सेम वे द स्पिरीट कम्स टू अस एंड कितें करता पवित्र आत्मो आमकां? आदार करता. इन द सेम वे द स्पिरीट कम्स टू अस एंड helps us. Capital S म्हणल्यार पवित्र आत्मो. ओके? होली स्पिरीट. In the same way, the Spirit, Holy Spirit, comes to us and helps us in a weakness. पवित्र आत्मो येता आनी आमकां आदार दिता. खंयच्या वेळार? आमच्या ओस्कोतकायेच्या वेळार. कोण येता आदाराक? पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो येता आनी आमकां आदार दिता. हेल्प्स अस आमच्या ओस्कोतकायेन. आमच्या ओस्कोतकायेन तो आमकां आदार दिता. वी डू नॉट नो वॉट प्रेयर टू ऑफर. आमकां समजना कसले मागणेची भेट करची, कसलें मागणें उलोवचें, मागण्यान कितें भेट करची, वॉट टू ऑफर or how to offer it as we should. Okay, we do not know what prayer to offer or how to offer it as we should. Where? In our prayer. Yes or no? When we are weak. आमच्या कोंकणी भाशेन अशें समजया, आमच्या ओस्कोतकायेन कितें मागणें करचें, कशें मागणें करचें आमकां समजना. सिस्टर समजता?
आमच्या ओस्कोतकायेन नियाळ करात, उगडास करात तो वेळ जेन्ना आमी ओस्कोत जाता. नियाळ करात. केन्नाय आमच्या घराब्यान कोणूय सोंपून वेतात, जाता गोट्टा आमचे मोगाचे मनीस जेन्ना सोंपोन वेता, काळजाक आमच्या कितें जाता, दूख जाता. ह्या दुखांतल्यान भायर सरोंक सोंपें आहा? सोरो येता, ग्रीफ येता. त्या वेळार कशें बापाक सांगणें करचें वॉट यू आर गोईंग थ्रू. उदाहरण हेंच उदाहरण घेता, कित्याक तो वेळ जावन आसा आमच्या ओस्कोतकायेचो. जावंक पुरो येसो नो? अशें जावंक जायना. जेन्ना आमची घरचीं जेन्ना सोंपून वेता, घरचीं जेन्ना दुयेंत पडटा, घरचीं मरणाचे तोडीक आसा, आकांत येता, तुका उतरां येता मागणें करूंक. त्या वेळार उतरां येना. यू डू नॉट नो, वी नॉट नो वॉट प्रेयर टू ऑफर एट दॅट टायम ऑर हाव टू डू इट, वॉट टू डू इट, हाव टू डू इट, कशें करचें, कितें करचें तुका समजणी येना. त्या वेळार आमी ओस्कोत जाता आनी त्या वेळार हो पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता. देवाचें उतर आमकां म्हणटा, जेजू पवित्र आत्मो आमचो आदारी. कोण आमचो आदारी, सांगाती. आमच्या ओस्कोतकायेन तो आमकां आदार करता. त्या वेळार ज्या वेळार आमकां मागणें करूंक सोजमना, ज्या वेळार कितें उतर उलोवचें आमकां सोजमना, ज्या वेळार कशें मागणें करचें आमकां सोजमना. बट द स्पिरीट हिमसेल्फ, पूण हो पवित्र आत्मो नोज आवर नीड एंड एट द रायट टायम. कितें म्हणलां हांगासर? बट द स्पिरीट हिमसेल्फ, पवित्र आत्मो जाणा आमची कसली गरजो आसा त्यो आनी खंयचो वेळ तो. आवर नीड एंड एट द रायट टायम होली स्पिरीट नोज आवर नीड एंड ही नोज द रायट टायम. आतां आमी पवित्र आत्म्याचो भाग पयला आमच्या जिवितान, येसो नो? पवित्र आत्म्याचें कार्य कशें आसा? जेन्ना आमी ओस्कोत जाता, जेन्ना आमी कितें मागणें करचें, कशें मागणें करचें आमकां समजना, पूण त्या वेळार पवित्र आत्मो त्या पिक्चरान येता आमच्या त्या सिट्युएशनान. आनी त्या सिट्युएशनान तो जाणा, ही हिमसेल्फ नोज, यू डोंट नो. तूं नकलो त्या वेळार कितें करचें, पूण पवित्र आत्मो जाणा, ही नोज आवर नीड. तो जाणा आमची गरज आनी तो जाणा तो करेक्ट वेळ खंयच्या टायमार करूंक जाय. इतलें समजलें? आतां आमी म्हणटा आसतलीं सगलो पवित्र आत्मो जाणा जाल्यार पवित्र आत्मोच करतलो, वयवो ना? पवित्र आत्म्यान करूंक जाय न्हय? हां, आमी कितें करचें पडलें त्या वेळार? ब्रदर यू कॅन सी नो स्क्रीन. पवित्र आत्म्यान कितें करचें पडलें त्या वेळार? आमी कितें करचें पडलें त्या वेळार? पवित्र आत्मा जागोत आसता. See, understand. It's Romans 8:26 scripture. In the same way, Spirit comes to us. पवित्र आत्मा आमच्या आदाराक येता to help us in our weaknesses. Correct? आमच्या ओस्कोतकायेन तो येता, आमकां आदार दिता. तो भितरूच आहा, तो भायर सान येना. From our within only, in that situation he comes, in that particular situation आमच्या ओस्कोतकायेन तो येता. आमकां सोजमना, मागणें करूंक कळना, उलोवंक कळना, कितें म्हणचें, कितें सांगचें आमकां कळना. त्या टायमार तो येता आमच्या आदाराक, कित्याक तो जाणा, ही नोज आवर नीड, आमची गरज तो जाणा. तो जाणा खंयचो तो वेळ. इंटरसीड ऑन आवर बिहाफ. ओके, आमच्या ऑन आवर बिहाफ, आमचे सायडी, आमच्या वदांतल्यान तो विनोती करता. कोणा पासत? आमच्या अर्दांतल्यान पवित्र आत्मो विनोती करता. सो आतां हें काम कोणाचें? पवित्र आत्म्याचें. सो म्हाजें काम आतां कांय ना न्हय, पवित्र आत्मो करतलो, येसो नो? वयवो ना? पवित्र आत्म्याचें काम पवित्र आत्मो करतलो ओन्ली वेन यू ओपन योर माउथ. वेन यू ओपन योर माउथ इन प्रेइंग इन टंग्स. समजता? आतां इतले पर्यंत आमी ऑन आवर बिहाफ, आमच्या वर्दांतल्यान पवित्र आत्म्याचें काम. समजता? आमच्या वदांतल्यान, प्लीज अंडरस्टँड, ऑन आवर बिहाफ ही वील इंटरसीड. तो म्हजे पासत विनोती करतलो, पूण केन्ना? पवित्र आत्मो जावन आसा वो ना? पवित्र आत्मो कोण? आत्मो, येसो नो? आत्म्यांक कूड आहा? आत्म्यांक कितें जाय पडटा कार्य करतलो जाल्यार? आत्म्यांक कितें जाय कार्य करूंक? मेळ्या आत्म्यांक कार्य करपाक कितें जाय? पवित्र आत्म्यांक कार्य करूंक कितें जाय? देव आमचे सगळे कार्य करता कोणा उद्देशी? पवित्र आत्म्या उद्देशी, वयवो ना?
सो कसलेंच कार्य कोत्तलो जाल्यार कुडीची गरज, त्या आवाजाची गरज. देवान जेन्ना सुरवातेक संवसार घडलो, देवान कशें घडलें? देव उलयलो, उतरान पूण उलयलो. येसो न्हू, उतर म्हणल्यार उलोवप, आवाज, सावंड दिलो. देवाक जेन्ना संवसार घडूंक जाय आसलो, देवाक जेन्ना रचना रचूंक जाय आसलोली, देवान कितें केलें? गॉड सेड, देव उलयलो, देवान म्हणलें. येसो न्हू. सो म्हज्या जिवितान जेन्ना म्हाका ओस्कोतकाय आसा, म्हाका उतरां मेळो ना, त्या वेळार हांवें म्हजो ताळो ह्या पवित्र आत्म्यांक दिवंक जाय, जाल्यारूच तो म्हज्या भितरल्यान म्हज्या पासत विनोती करतलो. हालेलुया. सो पवित्र आत्मो एकलोच म्हज्या पासत कार्य करूंक शकना अनलेस हांव म्हजो ताळो तेका दिना. सिस्टर सजमता, I don't want you to go without understanding this. You understand English, right? समजता न्हय? सो जेन्ना तूं घरा वयतली अशें समजूंक जायना कशें मागणें करचें, कितें करचें, ती कितें करताली, हें जावंक जायना. हें जिबेचें देणें देवान मागणें. प्रेइंग इन टंग्स इज अ गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरीट. पवित्र आत्म्या उद्देशी हें देणें बापान आमकां दिलां. कित्याक? हे टांग्सा उद्देशीत पवित्र आत्मो म्हजें सवें कार्य करतलो. हालेलुया. हे जिबेच्या देण्या उद्देशीच पवित्र आत्मो म्हजें सवें म्हज्या जिवितान कार्य करूंक पावतलो. जेन्ना म्हज्या ओस्कोतकायेन म्हाका गरज आहा, इन द टायम ऑफ माय नीड, होली स्पिरीट वील हेल्प मी ओनली वेन आय वील ओपन माय माउथ अँड बिगेन टू गीव माय वॉयस टू द होली स्पिरीट. म्हजो ताळो तर हांव पवित्र आत्म्यांक दिना, आत्मो कांयच कार्य करूंक शकना. मेळ्या आत्म्यांक तूं तुज्या जिविताची दारां उक्ती करिना, तो तुज्या भितर येवंक शकना. हालेलुया. कसलोच आत्मो तुज्या भितर काम करतलो जाल्यार आमी परवानगी दिवचीच पडटा. आमी म्हणूंक जायना सैतान येयलो आनी म्हजेर डायरेक्ट बसलो ना. मे बी तूं भिरांतीन बरोवन रावलें म्हणून सैतान भितर सरलो भिरांतीच्या आत्म्याच्या उद्देशी. हालेलुया. अंडरस्टँड? आमी तर दारां उक्ती करिना, चोर भितर येवंक शकना. समजता? तेच भाशेन तूं तर तुजो ताळो पवित्र आत्म्यांक दिना, पवित्र आत्मो तुज्या ओस्कोतकायेन तुका आदार करूंक शकना. ही इज विलींग टू डू. तेका करूंक जाय, पूण तूं दिना, तो करूंक शकना. हालेलुया. सो आतां दुसरी वळ कितें म्हणटा पळय, ही इंटरसीड ऑन आवर बिहाफ वीथ सायज अँड ग्रोनिंग्स. गो डावन ब्रदर. इंटरसीड ऑन आवर बिहाफ, आमचे उद्देशी तो आमच्या वॉट यू कॉल दॅट, ऑन आवर बिहाफ, हाऊ डू यू से, आमच्या अर्दांतल्यान. ओके, ऑन आवर बिहाफ, आमच्या अर्दांतल्यान पवित्र आत्मो काम करतलो. कसो? विथ सायज अँड ग्रोनिंग्स टू डीप फॉर वर्ड्स. सो हे ग्रोनिंग्स कोणें करचे पडले? हे साईंग कोणें करचें पडलें? आवाज कोणें करचो पडलो? ताळो कोणें दिवचो पडलो? जीब आमकां दिल्या. कितें करूंक? जिबेचें देणें उलोवंक, देवाचें उतर उलोवंक. कित्याक जेन्ना तूं उलयता तेन्नाच हो पवित्र आत्मो तुज्या आवाजांतल्यान कार्य करतलो. हालेलुया. आमच्या घरांत तर आमकां कसलेय प्रश्न आहा, कोश्ट आहा, त्रास आहा, येस, एका वेळाक आमी म्हणत जेजू तुवें म्हाका सोडयला म्हूण तुका अर्गां दिता. तें म्हणल्या उपरांत तूं मातशें फुडें वचोन कसली परिस्थिती जावन चान्सीस टू फॉर यू टू फॉल इन टू अनबिलीफ. येस ओ नो? आतां धर तुवें आतां म्हणलें सकाळीं, जेजू हांव स्वत मानता तुवें म्हज्या घरान शांती हाडल्या म्हूण. कित्याक तुवें म्हणलां न्हय शांती तुमकां, सो ही म्हज्या घराक तुवें शांती दिल्या म्हूण हांव स्वत मानता. सकाळीं म्हणलें 8 वरांचेर सकाळीं. ओके, 8 जाली, 9 जाली, 10 जाली, 11 जाली. तुवें म्हणलां केन्ना? सकाळीं 8 म्हणोया उदाहरण. 8 जाली, 9 जाली, 10 जाली, 11 जाली. 11 सुमार पोत घरान केस्तांवां जातात. ओके, आतां तूं कितें चिंतलोय? सकाळीं 8 शांती मागलेली, शांती आयलोली. आतां 11 सुमार पोत कितें कोण आयलो? सैतान आयलो. येस ओ नो? पूण आतां 11 जो सैतान आयला झगड्यांच्या रुपान, तो तुजी शांती चोरून घेवन गेलो. 8 आयलोली ती वयवो ना, गेलो. आतां कोणाची पदवी चड शोक्तेवन तुज्या मनान तुवें घडोवन हाडली? तुज्या मनान शक्ती कोणाची चड व्हडली दिसून आयली तुका? सैतानाची, वयवो ना? सो तुजें मन आतां कित्यान भरलें? जें तुका दिसती पडटा पळय तातूंत भरलें. पूण जेन्ना तुवें जिबेचें मागणें तुज्या तोंडांतल्यान चालूच दवरतलें, पवित्र आत्मो दर एका वेळार तुजें मन उतराचेर थीर बाळगून दवरता. पूण पवित्र आत्म्याक हें कार्य तर करूंक जाय तुज्या जिवितान. तुजें जीब, तुजो ताळो, तुजो आवाज तुवें पवित्र आत्म्याक दिवंक जाय. कशी दितली?
जिबेच्या देण्याच्या रूपान. वेन यू स्पीक इन टंग्स, द होली स्पिरीट ग्रोन विदीन यू टू डीप फॉर वर्ड्स, ये विच कॅनॉट बी अटर्ड बाय वर्ड्स. एका उतराना ह्या जिबेच्या देण्याक उतराना. उतराना म्हळ्यार अननोन टंग्स. तो देर आर टू कायंड्स ऑफ टंग्स वी सी. वन इज नोन टंग, वन इज अननोन टंग. हालेलुया. आनी आतां आमी जे रोरिंगाचें काल तुमकां शिकयलें आनी आमी सगळीं आवाज करतालीं, दॅट इज ऑल्सो इन्क्लुडेड इन दीस ग्रोनींग, वीच कॅन ऑल्सो बी सेड एज अ रोरिंग. आवाज करून. हालेलुया. तो आवाज. पूण तुजो आवाज, तुजे टंग्स तुवें दिवंक जाय. देन ओन्ली होली स्पिरीट कॅन वर्क इन युअर लायफ ऑर एडिफाय यू विदीन यू. हालेलुया. तुका तो घोडोन हाडटा, तुका तो बांदून हाडटा. बांदून हाडटा कित्याचेर? पवित्र आत्म्याचें काम आमकां भावार्थान बांदून हाडूंक. पवित्र आत्म्याचें काम देवाच्या उतराचेर आमचें थीर मन ठिकाण करून दवरूंक. पवित्र आत्म्याचें काम आमकां उठा बसता उगडासाक हाडूंक जेजून कितें सांगलां तें. येस ओ नो? ही वील रिमाइंड यू ऑल द थिंग्स. ही वील ब्रिंग इन टू युअर रिमेंब्रन्स द थिंग्स वीच आय हॅड स्पोकन टू यू. जेजू म्हणटा जी उतरां हांव तुज्या लागीं उलयलां, पवित्र आत्मो तुज्या उगडासाक हाडटलो. केन्ना हाडटलो? वेन यू रिमेन in the fellowship with the Holy Spirit by praying in tongues. Hallelujah. So हे जिबेचे देणे जे आमी सगळीं भाव भयण आमी करता, तुमी पयला आसतले वयव ना? हे कित्याक लागून आमी करता? बिकॉज वी हॅव अंडरस्टूड द बेनिफीट ऑफ प्रेइंग इन टंग्स. ह्या जिबेचे देणे उलोवन आमकां कितें फायदो आसा ते आमी शिकल्या. कॅन यू रीड इन कोंकणी 26th वर्स? त्याच पोरी आमी ओस्कोत म्हूण पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता. आमी ओस्कोत म्हूण तो आमच्या आदाराक येता. नेक्स्ट. फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नोकळो. कितें म्हणलां हांगासर? फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नोकळो आनी आमी ओस्कोत आहा तेन्ना तो आमच्या आदाराक येता. नेक्स्ट. देखून उतरांनी उच्चारूंक जायना तसले हास्कार सुस्कार सोडून आत्मो आमचेच खातीर आपुणूच विनोती करता. उतरांनी ना, ते उतरांनी कितें बरयलां? उतरांनी उच्चारूंक जायना तसले. कित्यान उच्चारूंक जायना? उतरांनी उच्चारूंक जायना तसले आस्कार सुस्कार सोडून तो आमचे सवे आमकां आपुणूच विनोती करता. आतां आस्कार उस्कार तर ओतमो सोडटा, तुका आयकोंक येतलें हांगासर ओतमो कितें करता तें. सो कोणें आस्कार सुस्कार सोडचो पडलो? आमी. ही आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर. सो कार्य कोणें करूंक जाय ह्या कुडींतल्यान? पूण ह्या कुडीक आमी कसली कार्यां करूंक परवानगी दिता? हेर सगल्यो वस्तू संवसाराच्यो करूंक आमी हे कुडीक परवानगी दिता, पूण पवित्र आत्म्याचें कार्य करूंक आमी चुकता. कित्याक आमकां उतराची जाणवाय ना. जरी तर हांव सोत मानतां ही कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर, जाल्यार ह्या कुडीचें कार्यय जावंक जाय आत्म्याक जें जाय पळय ते भाशेन. आत्मो कितें सोदता? आस्कार सुस्कार सोडून उतरांनी करूंक जायना ते भाशेन आस्कार सुस्कार सोडून तो आमचे उद्देशी आपूण आमकां विनोती करता. सो हे आस्कार टंग्स प्रेयर, ग्रोनींग, रोरींग जावं आवाज काडटा, साईंग, कितें म्हणटा ते आस्कार सुस्कार सोडून जायते पाटी आमी रडटा. येसो न्हू? रडोन 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 आमी थकता. मागीर आमचें कशें जाता रडणें? अशें जाता. ही स्टेज केन्नाची आमची? निमाणी. रडोन तूं सारकें वीक जालें, आनीक तुका आवाज येना, तूं आस्कार सुस्कार. जायते पाटी आमी दुखाक सांपडटा आनी हो मनीस आपल्याचे कोश्ट दुसऱ्या मनशाक सांगता. सांगोन 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 तो सामको जाम जाता, जार जाता आनी कितें म्हणटा? आनीक सांगोंक ताका जायना, आस्कार सुस्कार सोडटा. ह्या आवाजान, ह्या आस्कार सुस्कार जेन्ना तूं सोडटा, पवित्र आत्मो ह्या ओस्कोतकायेन तुज्या पासत विनोती करता. आमचो शाराती तो, आमचो सांगाती तो दोळ्यांक दिसती पडना, हाजो अर्थ असो ना तो आमचे सोवें ना म्हूण. पवित्र आत्मो आमचे सोवेंच आसा, आमचे लागींच आसा, आमच्या भितर जियेता आनी तो रावता. आमी हो आस्कार सुस्कार सोडूंक, आमी हो आवाज करूंक, आमी हे जिबेचे देणे उलोवंक. कित्याक जेन्ना आमी हें कार्य आमचे निर्णय घेवन देवान आमकां फ्री वील ऑफ चॉयस आमकां दिल्या.
आमकां विचून काडूंक आमकां चॉयस दिल्या वय ना तुमी चॉयस करून हांगासर आयल्या येसो नो तुमकां धुकलून घाल्ले हांगा कोणें तुमी निर्णय घेवन आयल्या दॅट मिन्स तुमकां पदवी आसा तुमकां डिसिजन घेवपाक वय ना तेच भाशेन आमी हे जिबेचे देणे उलोवंकूय आमी निर्णय घेवंक जाय जेन्ना तूं निर्णय घेतलो जेन्ना तूं तें डिसिजन घेतलो तेन्ना पळयत आत्मो तुजे भितरल्यान काम करूंक सुरू जातलो हालेलुया मागीर आमी आमी डिसिजनां घेना ओगी बसता तोंड उखडना आनी रावता म्हजो वेळ केन्ना येतलो म्हजें जिवीत केन्ना बदलतलें जिवीत बदलोंक जाय हांवें डिसिजन घेवंक जाय हे जिबेचे देणे उलोवंक हालेलुया जिबेचे देणे उलयतलो जाल्यार आमकां तातूंत इतले बेनिफिट्स आहा आनी नव्या करारान आमी पळयलां जिबेच्या देण्यांतल्यान आमकां कितले बेनिफिट्स जाता पळय ते हालेलुया पळय पुस्तकान नव्या करारांसान आमी पळयलां 1 2 3 4 सां पावलू म्हणटा सगल्याहून चड जिबेचे देणे हांव उलयतां सां पावलू कितें म्हणटा मोर दॅन एनीबडी एल्स आय एम स्पिकींग इन टंग्स कित्याक उलोवंक पडलें ताका ही प्रकाशनी जे रेवलेशन पळय तोत्म्या उद्देशी ताका आयलें त्या प्रमाणे तेणें हें सगलें बरोवन काडलें जे लेटर्स आमकां ज्यो चिटी आमकां बरयल्या ह्यो जेजून ताका फिजिकली शिकोवंक ना जेजू नाहलो त्या वेळार इन फिजिकल जे आपोस्तला सांगता आहलो पावलू सांगता जेजू ना पावलून जेजू केन्नाच तेज्या दोळ्यांनी पळोवंक ना हालेलुया जेजूक तेणें कुडीन पळोवंक ना ओतम्यान पळयलो हालेलुया आनी होच पावलू आमकां रेवलेशनान बरोवन ह्यो चिटी बरयता कित्याक हे जिबेचे देण्याची पदवी हे जिबेच्या देण्याचो फायदो पावलूक खबर आहली आनी तेंच तेणें आमकां चिटीन बरयलां हांगा बरयलां आस्कार सुस्कार सोडून त्या उद्देशी पवित्र आत्मो आमचे सवे विनोती करता कॅन वी गो 1 Corinthians chapter 14 verse 1 onwards. KJV, please. Okay, second verse. For he that speak in an unknown tongue, speak not unto men. आता जेन्ना आमी हे जिबेचे देणे उलयता, is it a known tongue or unknown tongue? जाण आहलेली भास वो नकळो आहलेली भास जेन्ना आमी हांगासर टांग्स उलयता एकामेकाक आमकां समजता कोण कितें उलयता तो इट्स अननोन रायट डज द स्क्रिप्चर स्पीक्स अबाउट दी अननोन टांग देवाचें उतर विचित भाशेची खबर उलयता काय आमी जेन्ना कोणी विचित भास उलयता आमी अजाप जाता हें आनी खंयसान हाडलां काय बायबलांसान आयला जेन्ना कोणी विचित भासांनी उलयता उतराची म्हाका समजणी ना आमी कितें म्हणटा ही आनी कसली भास यानी कितें पिशेपण ला 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 शिया ला ला बा ला बा ला वॉट इज दीस येसो नो आयकोंक कितें दिसतलें यानी कितें हें नोको आहलेली भास विचित विचित उलयतात ही मनशां कितें उलयता विचित उलयता कॅन यू रीड दॅट सेकंड वर्स जी कोण विचित्र भासांनी हां हां कसली भासांनी विचित्र भासांनी कितें बरयलां पवित्र पुस्तकार विचित भासांनी येस विचित्र म्हणल्यार कितें unknown विचित डिफरंट नॉट टू बी नोन समजता तसली न्हय बट इट इज अननोन कोंकणी भाशेन विचित नांव दिलां विचित म्हणल्यार आमी जायते अर्थ समजता विचित उतराचे वय ना पूण विचित म्हणल्यार अननोन समजना तसली भास विचित म्हणल्यार सजमना न्हय ह्या आनी कितें विचित्र भाशेन एक्टींग करता कांयच सजमना कितें अशें म्हणटात न्हू आमी विचित भाशेन करेक्ट हे विचित भास म्हणल्यार समजना तसली भास जी कोण विचित भासांनी उलयतात ती देवा कोडे उलयता आं ती देवा कोडे उलयता आतां चिंतोंक पुरो देवूय विचित आहा काय आमचो हां देवूय विचित्र आहा काय ही आनी कसली भास देव सजमता आतां मनशां उलयता म्हणलां मनीस सारको ना काय ही विचित भासांनी देवा कडेन उलयता कोंकणी भास सजमना काय देवाक इंग्लीश सजमना काय हिंदी सजमना काय तुमी जेन्ना तुमच्या घरा वयतली आनी जेन्ना तुमी टांग्स उलोवंक लागतली पीपल वील आस्क यू तुमी कितें शिकोन आयल्या हें विचित हें कोणाक सजमना हें पिशेपण शिकोन आयल्या ती तुमी हें बा 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 ला 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 कितें हें शिकारा ला बारा बाबा नशे गेरे मा वॉट इज दीस
हे काय सोजमो ना, हे बंद कर. सांगतलो सांगचो ना कोणूय. जायते पाटी आमकां काय सांगलां आदी, हे कितें हे बंद कर. हे सोयतानपणाचेंय म्हणटात कोण कोण, कित्याक हे सोजमो ना. बायबल कितें म्हणटा, जी कोण विचित भासांनी उलयतात ती देवा कडेन उलयता. जी कोण अननोन टंग्सांनी उलयता मनशा लागीं उलयना. हांगा क्लियरिटी दिला, दे स्पीक नॉट अनटू मॅन बट अनटू गॉड. सो तुमी विचून काडूंक जाय, जेन्ना तूं विचित भासांनी उलयता. आमकां सगल्यांक देवा लागीं उलोवंक जाय, सगलीं आशेता देवा लागीं उलोवंक, आनी म्हणटा जेजू सांग न्हय कितें तरी, उलय न्हय कितें तरी म्हणटा म्हणनात आमी. वी वॉन्ट गॉड टू स्पीक टू अस. In the same way, even God wants us to speak to Him. In which language? खंयचे भाशेन उलय म्हणटा तो म्हणटा तुजी जाणा आसलेली भास आपणाक नाका. बिकॉज जाणा आसलेली भास आमकांच फटयता. हालेलुया. जाणा आसलेली भास आमकां फायद्याक न्हय. जाणा आसलेली भास फकत उलोवंक आमच्या सरभोंवती आसलेल्या मनशा कडेन, कित्याक तांकां विचित भास सोजमो ना. हालेलुया. ही जी भास जी आमी समजता तसली म्हणटा, जावं गोंयकारांची कोंकणी, भायल्या लोकांची इंग्लीश, हिंदी, कन्नडा, मराठी, चायनीज, वॉट एवर लँग्वेज, ह्यो लँग्वेजी केल्या एकामेका लागीं आमी भासाभास करूंक उलोवंक. पूण देवा सोवें उलोवंक हे भाशेची आमकां गरज ना. हालेलुया. देवान ह्यो भासो तरेच्यो तयार केलेल्यो कित्याक? मनशाक एकामेका लागीं समजोंक. पूण सुरवातेक एकूच भास आसलोली. हालेलुया. पूण देवान हे भासोच डिफरंट केल्यो, कित्याक सगलो एकवटान आयलो आनी देवाचेर वयर चोडोंक आपूण चिंतूंक लागलो. हालेलुया. इट्स द अदर थिंग. पूण कितें म्हणटा, देवान घुसपा गोंदळ हाडलो, भासोच चेंज केल्यो. ह्यो कित्याक लँग्वेजीस डिफरंट लँग्वेजीस देवान केल्यो? कित्याक एकामेकाचे चायनीज भास आमकां समजता? चायनीज भास तांकां समजतली. कोंकणी भास तांकां येता? ना, येना. सो ह्यो भासो त्या कम्युनिटीक, त्या गांवच्या लोकांक ह्यो भासो त्या भाशेनी देवान केलेल्यो. कित्याक? एकामेकाच्या फायद्याक समजोंक. हांव तर हांगा विचित भासांनीच उलयता, तुमकां समजतलें? कितें तुमकां फायदो जातलो? फायदो कोणाचो जातलो? म्हजो. कित्याक जेन्ना तूं विचित भासांनी उलयता, तूं कोणा लागीं उलयता? मनशा लागीं न्हय, पूण तूं देवा लागीं उलयता. आतां आमकां देवा लागीं तर उलोवंक जाय. खंयची भास आमी उलोवची पडली? हांव कोणाक फोर्स करिना तुमी उलयात म्हूण. इफ यू वॉन्ट टू स्पीक टू गॉड, गॉड हॅज गिवन एज अ लँग्वेज अँड दॅट इज अननोन टंग. तुका तर देवा लागीं उलोवंक जाय, तुवें विचून काडचें पडलें. आमकां सगल्यांक देवा कडल्यान बेसावां जाय. आमकां सगल्यांक देवा सरशीं उलोवप करूंक जाय, भासाभास जाय. स्पीक टू मी लॉर्ड, स्पीक टू मी लॉर्ड, स्पीक टू मी लॉर्ड. येस ओ नो? उलय म्हज्या देवा म्हजे लागीं, उलय म्हजे लागीं, तुजो ताळो आयकोंक हांव आशेतां म्हणनात आमी. पूण देवाची भास आनी तुजी भास कसली? देवान आमकां सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन एक विचित भासांनी उलोवपाचें देणें दिलां. हालेलुया. नाव फॉर ही दॅट स्पीक इन एन अननोन टंग स्पीक नॉट अनटू मेन. सो जेन्ना तूं विचित भासांनी उलयता, मनीस तुका म्हणटा तें बंद कर, तें आपणाक सोजमो ना, यू टेल दॅट पर्सन, आय एम नॉट स्पीकिंग टू यू. इट इज नॉट फॉर यू, बट इट इज फॉर God, because what I speak in an unknown tongue, my God understand, because this language is a gift of God for me, given by the Holy Spirit to speak to God. Because म्हजी Romans 8:26 कितें पळयलां आमी, म्हजे ओस्कोतकायेन जेन्ना म्हाका कितें मागचें सोजमो ना, जेन्ना म्हाका कितें मागणें करचें सोजमो ना, त्या ओस्कोतकायेन पवित्र आत्मो म्हज्या आदाराक येता. इन माय नीड, तो जाणा म्हजी गरज, त्या वेळार तो म्हज्या आदाराक येता. पूण तुजें तोंड उक्तें करून तुवें कितें उलोवंक जाय? अननोन टंग्स. हालेलुया. सो जेन्ना तूं अननोन टंग्स उलयता, तुका तेची कांयच समजणी ना, तुज्या घरच्यांक तेची सोजमणी ना, सरभोंवतीच्या लोकांक तेची सोजमणी ना. पूण कोण तुका सोजमता तो जावन आसा तुजो देव. हालेलुया. सो विचित भास आमकां दिल्या बापा सरशीं आमी भासाभास करूंक. ताची सोजमणी तुका येवची ना, पूण ही सोजमणी बापाक आनी तुज्या ओतम्याक सोजमता. ती जावन आसा ओतम्याची भास. ती जावन आहा ओतम्याची भास. सो जेन्ना तूं विचित भासांनी उलयता, जावं दी तुजी सोजमणी हांव मनशा लागीं उलयना, पूण हांव देवा लागीं उलयता. फॉर नो मॅन अंडरस्टँड्स हिम, हाव बीट इन द स्पिरीट ही स्पीकीथ मिस्ट्रीज.
मनशाची सोजमणी फॉर नो मॅन. मनीस हे समजोचो ना, पूण आत्म्यान तो मिस्ट्रीज गूट उलयता. हालेलुया. आत्म्यान कितें जाता तुज्या? वेन यू प्रे इन टंग्स, तुजी नवी रचना खंय जाल्या? आत्म्यान. सो आत्म्यान तूं देवाक एकवटलेलो जाला, आत्म्याची भास तुका देवान दिल्या. सो जेन्ना तूं आत्म्यान बापा लागीं विचित भासांनी उलयता, तुज्या आत्म्यान देव पवित्र आत्म्या उदेशी आपणाचे गूट उक्ते करता. हालेलुया. आसा फायदो आमकां विचित भासाचो? हे आतां विचित भासाचो तर आमकां फायदो आहा, आमी उजार करूंक नाका. जरी तर आमकां कसली कुपनां मेवली 75% ऑफ 100, हे तरी 100% ऑफ. 75 न्हय 100% आमकां, तर आमकां 50% मेवता, 10% मेवता. कुपनां घेवन धांवतात आमी त्या सुवातीचेर. वय ना, कुपन मेवला, ऑफर आहा. येस नो ब्रदर जुलियो? इवन फॉर 20% वी आर रनिंग. बट हे जे 100% कुपन मेवला आमकां फुल्ली इन अबांडन्स, कितले उजार करूंक जाय आमी कुपन हे? येस नो? जी संवसारीक कुपनां रिलीज करपाक आमी फास्ट रिडीम करूंक धांवतात, पूण हे कुपन जें देवान आमकां दिलां 100% फूल प्रॉफिटाचें, फूल फायद्याचें, कितलें आमी उजार करूंक जाय? वय ना? संवसारी नदरेन 50% हाफ पर्संट, 200 रुपयांचे 100 रुपीजांक मेवतले, गेली फास्ट. पूण 100% म्हणलें झिरो पेमेंट, पूण तुका बेनिफीट मेवता. तुवें फकत घेवंक जाय, तुका कितें जाय तें उखलूंक जाय थ्रू द प्रेइंग इन टंग्स. हालेलुया. नाव सी, इन द स्पिरीट ही स्पीकीत गूट उक्ते कोता बाप आमकां पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या आत्म्यान. रीड दॅट लास्ट ऑफ दीस स्क्रिप्चर, सेकंड वर्स. Read from the beginning, full state, scripture. जी कोण विचित्र भासांनी उलयतात ती देवा कडेन उलयता, मनशा कडेन न्हय. कित्याक कोण तांकां समजना. तर ती आत्म्या उदेशी गुरदार मीन्स मिस्ट्री. ओके, गुरदार स्वताची खबर करता. किद्याची खबर तुज्या आत्म्यान जाता उक्ती? स्वताची. जीसस इज ट्रूथ. उतर जावन आसा सोत. जेजू जावन आसा सोत. ह्या स्वताचे गूट तुज्या भितर आत्म्यान जेन्ना तूं जिबेचे मागणें उलयता, हाव बीट इन द स्पिरीट, आत्म्यान ही स्पीकीत मिस्ट्री. स्वताचे गूट उक्ते जाता तुज्या आत्म्यान. हालेलुया. Hallelujah. Now, go to the 4th verse. He that speak in an unknown tongue, we are learning of what? Unknown tongues. जी आमी उलयता. He that speak in an unknown tongues edifieth himself. तूं जेन्ना जिबेचे मागणें उलयता, जिबेचे देणे तूं उलयता, विचित भासांनी म्हणटा जे भाशेन, ओ जिबेचे देणे तूं उलयता, तूं तुज्या तुकाच बांदून हाडटा. आमकां केन्ना बिल्डअप जावंक जाय? वेन वी आर वीक. येस ओ नो? जेन्ना आमी ओस्कोत जाता, वी नीड समथींग टू बिल्ड अस अप अगेन, रायट? वेन वी आर डिस्करेज्ड, जेन्ना आमी निराशी जाल्या, हारोन पडल्या, आमकां परत्यान एनकरेजमेंट जाय. येस ओ नो? तूं जेन्ना विचित भासांनी उलयता, ही दॅट स्पीक इन एन अननोन टंग एडिफायथ हिमसेल्फ, but he that prophesieth edifies the church. This is the interpretation. This is the second part of the tongue. जे कोण tongues कोता, somebody else will be interpreting. Hallelujah. तेजो अर्थ समजायता, तेजो फायदो पोरचेक जातलो, चर्चीक जातलो, पोरचेक जातलो. पूण पयल्या भागान आमी कितें पळयलां? ही दॅट स्पीक इन एन अननोन टंग. तूं जेन्ना उलयताय, वेन यू स्पीक, तूं जेन्ना तुजें उलयता, इट विल एडिफाय यू. Without edifying myself, I cannot edify the church. Yes or no? म्हाकाच तर हांव बांदून हाडना, म्हाकाच तर समजणी येना, हांव स्पिरिच्युअली तर मॅच्युअर लेवलान तर वाडना, चोडना, दुसऱ्यांक हांव कसो एडिफाय करतलो? येस ओ नो? सो पयलो भाग कसलो? एडिफाय हिमसेल्फ. तुज्या तुकाच तर तुवें बांदून हाडूंक जाय, तयार करूंक जाय. कॅन यू रीड दीस 4:4? विचित्र भासो उलयतात ती आपूण बावाटान घोट जातात. विचित भासांनी उलयता ती कितें जाता? बावार्थान. सो जायते पाटी आमी म्हणटा, जायना म्हाका हें करूंक,
जायना म्हाका तें करूंक ओस्कोत हांव काल आमी चॅप्टर शिकताली एक डू नॉट पे इवल फॉर इवल ऑर पे इन्सल्ट फॉर इन्सल्ट येस ओ नो एंड वॉट डीड वी से जायना आमकां जायना कित्याक जायना यू नीड टू एडिफाय युअर सेल्फ The reason why morning session, I don't know, I really had no plans, but today morning as I reached here, the Lord said, you need to teach on tongues. Tongues तर आमी शिकोना, आमी कितें घेवन वयतली सिस्टरीन शिकयलां वायटाक वायट करूंक जायना, अपमान केलेल्यांक अपमान करूंक जायना, पूण म्हाका जायना तें करूंक. जातलें केन्ना? You need to edify yourself. Yes, brother? Yeah. Hallelujah. So काल जेन्ना आमी शिकलेली अपोस्टल पीटर आमकां म्हणटा डू नॉट पे इवल फॉर इवल ऑर इन्सल्ट फॉर इन्सल्ट येस ओ नो वायटाक वायट फारीक करी नाकाय तुका अपमान केलेल्याक तूं परत्यान अपमान करी नाका बट कॉन्ट्ररी वायज तूं तेका आशिर्वाद कर आनी आमकां प्रश्न आयलो त्या वेळार कशें म्हूण जातलें हें करूंक ओस्कोत आमकां जावचें ना येस आमकां जावचें ना पूण आयज आमी 2 स्क्रिप्चर पळयले आमकां जायना तेन्ना कोण तें कार्य करता आमच्या भितरल्यान पळयत ओतमो पूण पळयत ओतम्यांक तर आमच्या भितरल्यान हें कार्य करूंक आमकां दिवंक जाय जाल्यार आमी आमचो ताळो हें जिबेचें देणें जें आसा आमकां दिलां तें आमी करूंक जाय तें तुका भावार्थान गोड करतलें देवाचें उतर जावन आसा भावार्थ द वर्ड ऑफ गॉड इज फेथ इटसेल्फ हालेलुया सो ह्या उतरान तर आमकां घोट जावंक जाय हें देणें आमकां पळयत ओतम्याचें फावो जालां बापान दिलां तें देणें दीस आनी रात हांवें उजार करूंक गरजेचें आनी तूं जेन्ना दीस आनी रात हें जिबेचें देणें उलोवंक लागतलोय तुज्या वेळार तुज्या फ्री टायमान तुका जेन्ना कोण तुज्या यू नो दॅट यू आर नॉट डुईंग एनीथींग एल्स तूं दुसरें काम करना तूं दुसऱ्या कसल्या कामान बिजी नाय त्या वेळार जेन्ना तूं हें मागणें करीत राव you will be surprised of looking at yourself जे म्हाका पयलें जायना आहलें हें आतां कशें जावन पडलें पळयत ओतम्याचें काम हें पळयत ओतम्याचें काम आमी म्हणटा जायना वेरी ट्रू आमी म्हणटा न्हू जायना खरें जायना कित्याक आमी चिंता हांवें हें म्हज्या हस्तंगी करूंक जाय हें म्हज्या बळान करूंक जाय तेका लागून आमकां दिसता हें जायना म्हूण द मुमेंट पर्सन वील ओपन हीज माउथ एंड से वय बरयलां तें सारकें आहा पूण म्हाका जायना यू नो वाय दॅट पर्सन हॅज टू अंडरस्टँड आय एम थिंकींग ऑफ डुईंग दीस वीथ माय एबिलिटी हें जायना उतर आमच्या तोंडान केन्ना येता जेन्ना आमच्या बळाचेर आमी डिपेंड रावता हालेलुया आमी जेन्ना आमच्या बळान जेन्ना आमी आमचेर डिपेंड रावता त्या वेळार आमकां गमन येता त्या वेळार आमकां दिसोन येता आमकां हें जायना अशें म्हूण कित्याक आमी आमचेर धरून रावता आमच्या बळार रावता आमच्या एबिलिटीचेर रावता आमच्या वस्तुंगी आमी करूंक सोदता पळय तेन्नाच आमच्या तोंडान हें उतर येतलें वय सिस्टर पूण जायना न्हू मनशां न्हू यू नो वाय तुजें थिंकींग तुवें चेंज करूंक ना तूं आजुनूय चिंत्ताय तूं मनीस म्हणून मासाचोच पूण आमी ओतमो देवान आमकां मोरोन जिवन केल्या काल शिकल्या आमी आतां लिवींग इन द स्पिरीट जाल्या ओतम्यान जी येता तसली जाल्या कुडीक आमी मेल्या हें सोत आमच्या भितर आमच्या मनान आमच्या काळजान आमी बसोवंक जाय अँड ओन्ली बाय नोईंग दीस आय कॅन लीव इन द स्पिरीट अँड वेन यू लीव इन द स्पिरीट there is no word will come in your mouth वय जाणा बरयलेलें हा पूण जायना न्हू ओस्कोत आहा आमी यू आर कन्फेसींग तर आमी ओस्कोत आहा ओस्कोत उरतली इन द नॅचरल येस आमी ओस्कोत तेका लागून पावलू म्हणटा वेन आय एम वीक आय से आय एम स्ट्रॉंग बट वॉट डू वी से वेन आय एम वीक वय ओस्कोत हांव जातलें एक ना एक दीस ही आमची चिंतना जातलें म्हणटा आमी एक ना एक दीस तो एक ना एक दीस आमी पळय चिंता सैतानाची चिंतना तो दीस आत्तां कित्याक म्हणना आमी आत्तां आयला तो दीस येस आय वॉज वीक but now I am strong in Christ. Yes, I could not do it yesterday, but yes, I can do it now in the name of Jesus. Yes, I will not pay evil for evil. Yes, I will not pay insult for insult, but yes, I will bless that person even though that person is insulting me. I can do it because Christ is living within me. I am not doing it with my strength, but I am doing this with the strength which my God, my Jesus has provided me. Hallelujah.
ह्या स्वतान तर तूं चलतलोय दीस आनी रात. यू नीड दीस बिकॉज हो पवित आत्मो जेन्ना तूं जिबेचें देणें उलयता, जिबेचें देण्यांनी तूं दीस आनी रात तूं उलयत रावता, तो तुका भावार्थान घोट करता. भावार्थ ओस्कोत जालो त्या वद्दान भिरांत भितर आयली. भावार्थ ओस्कोत जालो त्या वरदान आमी रागान बोल्ली. भावार्थ ओस्कोत जालो दुसऱ्यो वस्तू उंच चडपाक सुरू जाल्यो. सो दुसऱ्यो वस्तू आमच्या जिवितांत तर उंच चडटा कारण कोण? भावार्थ देंवला. सो भावार्थ घोट जातलो जाल्यार कितें करचें पडलें? जिबेचें देणें जेन्ना तूं उलयता तें तुका भावार्थान घोट करता. तुका इट एडिफायज यू, इट बिल्ड्स यू अप, इट स्ट्रेंथन्स यू. हे जिबेचें देणें आमच्या जिवितांत जें इतलें सोंपें. जिबेचें देणें उलोवंक व्हडलें कितें कार्य करूंक जाय? ओन्ली यू हॅव टू सिट एंड से शिकारा बाबा बाना सेगेरे मामा माना हाला हा शियांथारा राबा बाबा सेगेरे मामा. कितें करूंक जाय? बट हांव जेन्ना हें जिबेचें देणें उलयतां, हांव तुमकां लागून उलयना. आय एम स्पिकींग इट फॉर माय सेल्फ बिकॉज आय नीड टू बी एडिफायड. माय फेथ हॅज टू बी बिल्ड अप सो मच सो that no evil can take power over me. Hallelujah. There is another extreme. आमी जिबेचे देण्याची खबर आमकां बेनिफीट आहा म्हणटा आनी जिबेचे देणें उलयत रावता, मनान सगळीं चिंतनां वायट. हालेलुया. ही खबर कोणाची जाता? ते सायमना भशेन. तो सायमन मॅजिशियन आहलो पळय समारियाक, ही तेज्या भशेन खबर. तेणें ओचोरयां पयलीं तो तयार जालो बॅप्टिझम घेवंक, हांव स्वत मानता म्हणून. बट वॉज दॅट द ट्रूथ ऑफ हीज हार्ट? नो. तेणें हाफूच सजमलो. तेणें फिलीप येवन समारियाक ओचोरया अजाप सायन्स वंडर्स करूंक लागलो. तो अजाप जालो कित्याक तो मॅजिशियन आहलो. सो तो आतां पळयता वो कसली मॅजीक कोत्तालो? हातकी सफाई, संवसारी. येसो न्हू, दुसऱ्याक फोटोन मॅजीक करी. संवसाराची मॅजीक कसली? हांव मॅजीक म्हणल्यार कांय ना, तुज्या दोळ्यांक पानां लायता. हा ट्रीक. येसो न्हू, तुका दिसता हें कितें तरी अजाप जालां, बट हांव जाणा हें अजाप न्हय, कितें तरी हांवें भानगड ट्रीक केलें हांगासर. इट्स अ ट्रीक, रायट? तो सायमन कसो आसलो समार्याचो? समार्याक येवन जादू कोत्तालो, मॅजीक कोत्तालो. इट वॉज अ ट्रीक. पळय तत्म्याचें काम न्हय, मनशाचे जाणवायेन ट्रीक, तुज्या दोळ्यांक फसोवणीक. हें काम तो करी आनी सगलो लोक त्या अजापान गुंतोन आहलो. पूण जेन्ना तो फिलीप समार्याक पावलो, जेन्ना फिलीप पवित्र आत्म्या उदेशी कितें करूंक लागलो? ओचोरयां करूंक लागलो. ओतमे मेळे ओतमे भायर सरोन धांवोंक लागले. लोक सारको उचामोळ जावंक लागलो. मेळे ओतमे भायर सरोंक लागले उचामोळपण जावन. आनी जायती अजापां ह्या मॅजिशनान सायमनान पयलीं. आनी हें पळोवन तो अजाप जावन म्हणोंक लागलो, हें सारकें अजापाचें. आपूण ट्रीक कोत्ता, हें सारकें अजापाचें. आनी तेणें म्हणलें आपूण स्वत मानता. बावतिजम घेतलो, पवित्र स्नान घेतलें. केन्ना? फिलिपा कडल्यान त्या वेळार. पूण पवित्र आत्म्याचो बावतिजम जेन्ना दिवंक पेद्रू आनी जुवांव आयलो, त्या वेळार ही कूड नॉट टेक इट. अशी आमची परिस्थिती जाता जिबेच्या देण्यान. आमी सजमता फायदो आहा म्हणटा आनी तें चिंतून आनी कसली वायटूय चिंतना मनान घेवन जिबेचे देणें करीत आहा. आमी तर जिबेचे देणें सोजमणी नासतना हाफ सोजमणी घेवन तर करीत रावली. I don't think so we will see because it would be waste of time. सोजमणी कितें घेवंक जाय? उतरांतल्यान तूं जेन्ना जिबेचें देणें उलयताय, इट एडिफायज यू. ही ब्रिंग्स युअर मायंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. ही पवित्र आत्मो आमचें मन देवाच्या उतराचेर हाडटा. पूण आमचेर दल्लेलें आहा, आमचेर निर्णय आहा. आमी जिबेचें देणें करूनय वी कॅन स्टील डू द इवल थिंग्स इफ वी डू नॉट टेक अ डिसिजन. हालेलुया. तो आमकां जबरदस्ती करिना. पवित्र आत्मो आमचेर फोर्स करिना. Are you understanding the thin line, the sensitive line in between? What I'm saying? Benefit 100% आमकां जिबेच्या देण्याचे आसाच. 100% जिबेच्या देण्याचे आमकां बेनिफीट गॅरंटीडली आहात. पूण हांव तर जिबेचे देणें उलयतां, मनान सगळीं वायट चिंतनां घेवन आहा, रागूच बरोवन घेवन आहा. हांव तर चिंतिना नवसोरणी करूंक मनाची. These tongues will not benefit me. हो फकत एक आवाज कसो जातलो. समजणी घेवन उतरा प्रमाणे चलचें. सोजमणी घेवन उतर सांगता तें करचें. सोजमणी नासतना दुसरो कोत्ता म्हणटा हांव करीत. जेजूक म्हणलें पावलू
आनी जेन्ना डिसायपल जेन्ना मेळे ओतमे काडटले जेजूच्या नांवान ते कोण आनी कोणूय गेले याज्ञिकाचे भुरगे ते भशेन गेले स्केवाचे भुरगे ते भशेन गेले स्केवा म्हणटा ते गेले आनी जेजूच्या नांवान जो पावलू शिकयता पळय तो जेजू पावलू सांगता पळय तो जेजू म्हणलें कितें जालें तो गेलो जेजूच्या नांवान पूण ताका समजणी आहा जेजूची पूण तो वसोंक ना जेजूच्या नांवान कितें उणें आहलें संबंद ना गेलो तो जेजूच्या नांवान सांगता खंयचो जेजू ते शिकयता पळय तो जेजू हेजो संबंद जेजू सोवे मेळ्ळो आत्मो विचारता पावलू हांव जाणा जेजू हांव जाणा तूं कोण सो जिबेचे देणे सोजमणी नासतना उलयता एका दोब्यान फातर घालून गडा 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 केल्ल्या भशेन इट विल नॉट ब्रिंग दॅट चेंज अँड ट्रान्सफॉर्मेशन इन युअर लायफ इफ यू डू नॉट अंडरस्टँड वॉट हॅपन्स ऑर वाय वी नीड टू प्रे इन टंग्स जस्ट बिकॉज समबडी एल्स इज प्रेईंग हांवूय ते कोत्ता इट विल नॉट बेनिफीट जस्ट बिकॉज म्हाका फायदो जातलो एकूच मोटीव घेता नो वेन यू प्रे इन टंग्स यू आर स्पीकिंग अन टू गॉड तूं जेन्ना जिबेचे देणे उलयता कसलेय तुजे परिस्थितीन तूं देवा लागीं उलयता हालेलुया पवित्र आत्मो तुज्या उद्देशी उलयता सो जेन्ना ही सोजमणी म्हाका हा आय नो दॅट दीस टंग इज गिवन बाय द होली स्पिरीट तो पवित्र आत्मो देवाचे देणे म्हाका हे त्या उद्देशी हांव टंग्सान उलयता हें जेन्ना तूं करता गॅरंटीडली इट वील एडिफाय यू गॅरंटीडली इट वील एडिफाय यू इट इज लायक हाव यू नो अनदर एग्जाम्पल आय वूड गीव इट इज लायक हाव देवाचें उतर आमी म्हणटा जेजू तुज्या गायनी बरें जालां जेजू तुज्या गायनी बरें जालां हांव म्हणटा पूण चिंतना कितें हा हांव आजुनी बरो जावंक ना घडोवन येतलें सो आतां म्हज्यान म्हणून येता हांव कन्फेस करीत हा 1 म्हयनो जालो पूण कांयच जायना कितें बदलूंक जाय चिंतना बदलून उतर बदलोंक जाय येसो नो उतर तूं उलयताय चिंतना बदलोंक ना हें उतर तुका बेनिफीट हाडटलें तेच भाशेन तुजी तर चिंतना बदलोंक ना स्वता प्रमाणे आनी तूं तर तें जिबेचे देणे उलयता वील इट बेनिफीट टू यू नो इट वील नॉट यू हॅव टू ब्रिंग युअर मायंड टू द वर्ड ऑफ गॉड तुजें मन तुवें उतरार हाडूंकूच जाय आनी आतां जेन्ना तूं जिबेचे देणे उलयता 100% इट वील बेनिफीट यू Hallelujah. Are you understanding? Go to the 18th verse. Now, Paulu kide munta, I thank my God. Okay, go to the 17th verse. 16? 14th? Okay. And also that he says words, okay, 14 we'll see. For if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unproductive or unfruitful. For if I pray in an unknown tongue, my spirit prays. जेन्ना हांव विचित भासांनी म्हणटा न्हय जे सोजमोना ते भाशेन जेन्ना हांव उलयतां माय आत्मो म्हजो प्रे कोता आत्मो म्हजो मागणें कोता आत्म्याच्यान हें कनेक्शन खंय आत्म्याचें आनी देवाचें वो संबंद खंय कनेक्शन तुज्या मायंडाचें कांय काम ना सो हें मायंड कितें आसतलें तुजें एम्प्टी सो भायलें कितें घडटा तें सगलें हांगासर भोंवपाक फ्रीली वेकेशन चलयता तुज्या मनान खंयच्यो वस्तू भायल्यो ह्यो भायल्यो वस्तू तुज्या मनान जेन्ना चलता तूं मागणें कोता युअर स्पिरीट इज प्रेईंग बट युअर अंडरस्टँडींग इज अनफ्रुटफूल आतां तुजे सोजमणी तर खाली हा अनप्रोडक्टीव हा यू कॅन फील दॅट अंडरस्टँडींग विथ द स्क्रिप्चर हें जें मन तुजें खाली हा हे खाली मनाक तुवें कितें करूंक जाय फळादीक ना त्या मनान एक स्क्रिप्चर तुज्या दोळ्या मुखार तुवें दवरूंक जाता तुजें मन तुवें देवाच्या उतराचेर दवरूंक जाता तुजें मन तुवें चिंतूंक जाता वेन आय प्रे इन टंग्स इट एडिफायज मी किपींग दीस स्क्रिप्चर वो म्हाकाच भावार्थान घोट करता हें उतर तुज्या मनान दवरून तुज्यान टंग्स करूंक जाता कसली तुजी परिस्थिती ओस्कोतकायेची हा तें मनान दवरून तुज्यान टंग्स करूंक जाता कसलें तुजेर अदृश्ट आयलां तें मनान दवरून ह्या अदृश्टांच्यान देव म्हाका सोडयता म्हूण हांव आर्गां दिता देवाक जेन्ना हांव मागणें करतां म्हज्या काळजान म्हज्या आत्म्यान हो पवित्र आत्मो म्हाका भावार्थान घोट करता अंडरस्टँड नाव गो टू दॅट डावनवर्ड गो डावन
Okay, in 19th verse. Okay. Yet in the church I had rather speak 5 words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than 10,000 words in an unknown tongue. São Paulo कितें म्हणटा हांगासर पयलो तो म्हणटा 18th वर्सान, I thank my God more than you all, I pray in tongues. आता समजोया पावलू कितें म्हणटा, सगल्यांकीन सुबेस मोर देन यू ऑल, तुमच्या सगल्यांकीन चड म्हणटा तो आपूण ह्या जिबेच्या भाशेन ओ अननोन टांग्स ओ विचित भासांनी आपूण म्हणटा उलयता. विचित भासांनी जेन्ना हांव उलयतां हें कितें करता, आमचो भावार्थ गोड करता. कोंकणीन बरयला इंग्लिशीन बरयला इट एडिफायज हिमसेल्फ. कोंकणीन बरयला तुजो भावार्थ गोड करता, तुका भावार्थान गोड करता. इट एडिफायज यू, तुका बांदून हाडटा, तुका स्ट्रॉंग करता आत्म्यान. येस. नाव तो कितें म्हणटा आतां पावलू, सगल्यांहून सुबेस आपूण उलयता म्हणटा जिबेचें देणें, सगल्यांहून सुबेस. करेक्ट. सगल्यांहून सुबेस आपूण. आतां तुमी चिंता पावलू तर इतलो जिबेचें देणें उलयतालो, तुवें आनी हांवें कितलें उलोवचें पडलें. सिस्टर सांग आतां टांग्स जाता तेन्ना उगी बसोंक जातलें. आतां फायदो पयलो न्हू टांग्साचो. त्या टायमार इट बिल्ड्स यू अप, इट एडिफायज यू. तुजो भावार्थ गोड जावन येता. आमचो भावार्थ गोड जातलो जाल्यार उतर आयकोन आयकोन जाताच. बट जस्ट नॉट बी द हियरर, बट वी ऑल्सो नीड टू बी द डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. फेथ कमिथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. पूण त्या येयला त्या भावार्थान तूं मजबूत गोड जातलोय जाल्यार तुका हें जिबेचें देणें भोव गरजेचें. आतां हांगा 19 वळीन तो कितें म्हणटा, येट इन द चर्च आय हॅड रादर स्पीक 5 वर्ड्स विथ माय अंडरस्टँडींग. आतां 5 उतरां म्हणटा तो आपूण समजता ती उतरां उलयता. आतां हांव तुमच्या लागीं कितें उलयतां, सोजमोता ती उतरां. आतां म्हाका बेनिफीट कितें आहा, सपोज हांव सोजमोना तें उलयत, बेनिफीट कोणाक, म्हाका, वयवो ना. तर हांव हिंगा उबें रावन सपोज तो टांग्सूच उलयत रावलें, हाचो फायदो तुमकां जातलो, म्हाका जातलो. सो हांव हिंगा रावन टांग्स उलोवन तुमी थिंगा बसोन कसलो फायदो तुमकां जातलो ना. सो समजता तें उलोवंकूच जाय, वयवो ना. आतां हें तर तुमकां समजता त्या भाशेन तर शिकोवंक नासलें, समजण येतली आहली ना. तो कितें म्हणटा, आपूण म्हणटा, येट इन द चर्च आय हॅड रादर स्पीक विथ 5 वर्ड्स विथ माय अंडरस्टँडींग. समजता त्या उतरांनी म्हणटा आपूण एक 5 उतरां म्हणटा आपूण तो समजता तें उलयता. कित्याक दुसऱ्याक समजोंक जाय. हांव तर समजना तें उलयलें तुमकां फायदो जातलो, इगोर्जे एक चर्चीक फायदो जावचो ना, देवाच्या मनशांक फायदो जावचो ना. पूण तो म्हणटा कितें, दॅट बाय माय वॉयस अंडरस्टँडींग, दॅट बाय माय वॉयस आय मायट टीच अदर्स. शिकोवंक जाय म्हूण तो 5 उतरां कसलीं उलयता, समजता तीं उतरां. थोडीशीं उतरां समजता तीं उलयता. कित्याक, दॅट ही मायट टीच अदर्स बाय हीज वॉयस, देन 10,000 वर्ड्स इन एन अननोन टंग. सो सोजमोना ते भाशेन कितलें उलयता तो, चड काय उणें. सोजमोता ती 5 उतरां, समजना ती चड. आतां तुमी चितात, तुमी विचून काडात, तुमकां उलोवंक जाय वो तुमकां नाका पळय तें. बिकॉज इफ यू प्रे इन टंग्स इट विल नॉट एडिफाय मी. If I pray in tongues, it will edify me, that I have made my choice, that I will pray in tongues all the time. When I'm not preaching, you will see me, my lips are moving, I'm praying in tongues. हांव जेन्ना बायकाचेर हांगा बसता फोड्या निल्ला पावसोर कानोय पावसोर हांव टांग्स उलयतां. थिंगाच्यान हांगा येता आसतना टांग्स उलयता. कित्याक, आय नो इट एडिफायज मी, इट बिल्ड्स मी अप. Nobody has to tell me now, because God has shown the scripture through the prophets or through the preachers or through the men of God, women of God. देवान आमकां शिकयल्या ही उतरां मुर्शा उद्देशी. आनी आतां शिकयल्या उपरांत आतां ते फॉलो करपाचें काम कोणाचें, म्हजें. आमी शोरुमान वेता गाडी हाडूंक, वयवो ना. ते शोरूमवाले आमच्या घरा येता, आमचे ड्रायव्हर जावन येतात. ते जायते शिकयता न्हू, हांगा हें आहा थिंगा तें आहा. दे एक्सप्लेन यू रायट वॉट इज वॉट इन द कार. तुमी शोरुमान वयतात न्यू कार हाडूंक, ते एक्सप्लेन करनात तुमकां फॅसिलिटीज, बेनिफिट्स, हे फीचर्स, ते फीचर्स, डिजिटल आयला, हें आयलां, तें आयलां, सगळें शिकयता. पूण तो मनीस तुज्या घरा येता सदां काल तुका तें करपाक तुजें सांगता. ओ ही टिचीज यू देर, गिव्स यू, ओपन्स अप ऑल द सिक्रेट्स आनी कितें कितें फीचर्स आयलां तें फॉलो करपाचें काम कोणाचें, गाडी घरा व्हरोन आमचें. आनी तुवें गाडी हाडली घरा, फिचर्स बरें बरें आयल्या, तुका कांयच तें तूं उजार करिना, आसूं म्हणटा, तेजो फायदो जातलो. यू आर ओन्ली युजींग. तूं वयताय उरलेलें कांयच उजार करिना, तें फायदो जातलें, बेनिफीट आहा तें ना. मोबायल फकत आमकां कित्याक उजार करतात आमी,
ड्रिंग ड्रिंग वाजलो, हॅलो, प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस, 1 2 3 4, ओके बाय, फिनिश, दवरलो. इतल्याच कामाचो हा मोबायल? ओ मोबायलान कितलीं कामां जाता? मल्टिपल थिंग्स, ऑप्शन जाते, येस ओ नो? मोबायलांसान कितलीं कामां जाता. तुमी तुमची बिलां फारीक करूंक खंय येतात? सिस्टर खंय येता बील फारीक करूंक? हां, ऑनलायन कोता. तूं पयलीं खंय येताली करूंक? ऑफिसान. आतां जाल्यार शॉर्टकट ऑनलायन. कशें जाता? घरा बसून जायना मोबायलान? येस ओ नो? आतां तुजें घरा बसून काम जाता. समजो या तूं तें ऑनलायन उजार कोन्ना, तूं वयताय बसी काडून 2-3 बसी ऑफिसान, मागीर रावता लायनीक, आनी 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 लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी येयल्या ते कितें म्हणटा, बेनिफीट तर दिलां, उजार करिना, लॉस कोणाक? आमकांच. आर यू फॉलोईंग? थोड्यांक सोयी आहा स्टेशनार वचून टिकेटी काडपाच्यो. आदीं आमी वयतालीं न्हय स्टेशनार वचपाचें, 3 म्हयने आदींच स्टेशनार वचून टिकेटी काडपाच्यो. आतां खंयच्यान जाता टिकेटी? इंटरनेट जाय, ऑनलायन बस, डिटेल्स घाल, टिकेट ऑनलायन रेडी. TC पासून आदीं येतालो व्हडलें बूक घेवन, आतां कितें घेवन येता तो? टॅब घेवन येता. टीक टीक टीक, पेन ना, कांय ना, कांय ना, सगळें डिजिटल. येस ओ नो? सो फिचर्स न्यू सगळें आयलां. उजार करपाचें काम कोणाचें? फ्री हँडी फ्री कोण जाली आतां? आमी जाल्या. पूण आमी तर ते बेनिफिट्स घेना, लुकसाण कोणाक? आमकांच. हालेलुया. सो टांग्स आमकां एक अहें डिजिटल म्हणून येता, इतले फास्ट स्पिडान इफेक्ट जाता पळय, तसलें देणें आमकां दिलां देवान. हालेलुया. पूण तें तर तूं उजार करिना, लुकसाण तुकाच. सो ही शिकोवण तुमकां मेवली, तुमी विचून काडूंक जाय. आतां हें शिकोवण जाल्या उपरांत आमी मातसो वेळ टांग्स प्रेयर घेवया, आनी आतां तुमी निर्णय करात. आय एम नॉट गोइंग टू फोर्स एनीबडी टू स्पीक इन टांग्स. टिचींग तुमकां आतां वर जालें, 1.5 वर जालें दिसता, वर जालां आसतलें, तुमकां टिचींग मेवलां. सो हें टिचींग घेवन तुमचें डिसिजन, गाडी तुमी घरा हाडल्या, चलोवपाचें काम तुमचें, टिचींग तुमकां मेवलां, हितून तुमची गाडी चालू दवरपाचें काम तुमचें. वय ना? हांगा बरयला तो म्हणटा 5 उतरां म्हणटा, पूण तो सोजमता ती उलयता, दॅट बाय माय वॉयस आय मायट टीच अदर्स ऑल्सो, देन 10,000 वर्ड्स इन एन अननोन टंग. सो तो सोजमता ती उतरांची क्वॉन्टिटी पळय कितली आहा ती, समजना त्या उतरांची क्वॉन्टिटी पळया कितली आहा ती. हालेलुया. बिकॉज अपोस्टल पॉल अंडरस्टूड द पॉवर अँड द बेनिफीट ऑफ प्रेइंग इन टंग्स. हालेलुया. सो अपोस्टल जावन तर ताका इतले सोजमणी येवन ताणें तो तें केलें, आमी कितलें करूंक फावो? Hallelujah. If you go to Ephesians chapter 6. Go 18th verse. Was Sister Konkani? आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे सगळ्या सोमयार मागणे आनीक विनोनी करात. परत्यान वाचते पयली लायन. आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे. What is meaning of प्रेरणा प्रमाणे? Inspiration. प्रेरणा. ओके. आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे सगळ्या सोमयार सगळ्या वेळार न्हय, सगळ्या सोमयार मिन्स सगळ्या वेळार. सो आतां आमी ओस्कोत जाता तेन्नाच मागणें करतलीं आत्म्यान, सगळ्या सोमयार बरयलां. सो सगळो समय म्हणल्यार ताका आनीक लिमीट आहा? सगळो समय म्हणल्यार कितें सिस्टर? सो आतां तुका टांग्स खंयच्या वेळार करचें पडलें? आत्म्यान मागणें म्हणचें खंयचें मागणें जालें आमचें? आत्म्यान मागणें विदाउट द नोन वर्ड्स, इट्स अननोन वर्ड्स. आत्म्यान मागणें म्हणल्यार समजता त्या उतरांनी न्हय, पूण समजना त्या उतरांनी. आत्म्यान मागणें म्हणल्यार कितें? समजता ती उतरां काय समजना. आतां आमी सगळो वेळ 1 वर जाल्यार आमी स्क्रिप्चर्स पळयल्या. आत्म्यान जेन्ना तूं मागणें करता, प्रेइंग इन द स्पिरीट आसता, इज इट अ नोन वर्ड्स ऑर अननोन वर्ड्स? आत्म्या सवें समजता ते भाशेचें कांय काम ना, समजता ती भास आमी उलोवंक एकामेका सवें. तान लागल्या, भूक लागल्या, तूं लाला बारा शाबा केल्या जाल्यार ताका कळटलें तुका कितें जाय तें.
तर तुका सांगचें पडटलें भूक लागल्या ताण लागल्या उदक जाय काय जेवण जाय येस नो आतां तूं बसीन कोण कोण वचपाची आहा तूं तर बसकाराक दिसना पणजे वेता म्हापशां वेता शीरकारा बाबा लाहारा केलें बसकार कितें म्हणटलो हिका घेयन आसलेली चड बरी बसीन हे कितें उलयता कांय समज आनी मारूक पडोंक हा वाटेर आमकां येस नो हालेलुया ओके सायलेंट कर मागीर करता ब्रदर आन्सर कर आनी उलयना जाल्यार हालेलुया सो जेन्ना ही ओतम्याची भास आमी एकामेका लागीं उलोवंक दिल्या ओतम्याची भास देवा लागीं उलोवंक आनी ऑल द टायम म्हणटा प्रे इन द स्पिरीट ओतम्यान आमी सगल्या समयार म्हणल्यार सगल्या वेळार आमी मागणें करचें कॅन यू ओके प्रेयींग समटायम्स with some prayers and supplication in the spirit nobody noticed that always praying sometimes or praying always with all prayer and supplication in the spirit and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints hallelujah now can you put this in amplified with all prayer and petition pray with specific request at all times on every occasion in every season see this all time every occasion every season there is no exception for any day or any season or any time yes or no that means all the time we have to pray in the spirit it can be in tongues can be groaning can be sighing can be roaring hallelujah are you understanding because roaring is the highest form of fastest effective prayer what we saw roaring hallelujah because tongues tuka banun hatta build up kota it edifies you groaning sighing and roaring falls in what roaring किद्यान पडटा roaring भाग असो आहा तूं दुस्मानाचेर तूं अटॅक करताय हें टिचींग हा इट्स अ व्हेरी बिग टिचींग तुमी ऑनलायन पळयात नाव with all prayer and petition pray with specific request at all times on every occasion and in every season in the spirit and with this in view stay alert with all perseverance and petition interceding in prayer for all God's people can you put this in NLT TPT 18th verse okay both are together 17 18 is together embrace the power of salvation's full deliverance like a helmet to protect your thoughts from lies and take the mighty razor sharp spirit sword of the spoken word of God pray passionately in the spirit as you constantly intercede with every form of prayer at all times every translation आमकां हे भाशेन सांगता सगल्या वेळार तुवें ओतम्यान मागणें करचें ना फॉर एग्जांपल आमी कोणागेरी आमी जर फंक्शनाक गेल्या आमी म्हणटा आसतलीं कितें थिंगा आनी कितें मागणें करचें कोणी कितें म्हणटलो येस घरा येवन कोत्ता बट थिंगा बसला थिंगा कोणी तुमच्या सांगाता बसल्या आनी तुंय बसला सगलो वेळ आमी उलोयत रावता मातसो तरी थांबता न्हय यू कॅन प्रे इन टंग्स शिकारा बाबा पाना सेगेरे मामा माला शिगेरे एनीबडी वील नो बट यू कॅन प्रे येस सो वाय वी आर गिवींग एक्सक्यूजीस ना हांव थिंगा बाजारान गेलो न्हय हांव थिंगा कोणाच्या काजराक गेलो न्हय हांव कोणाच्या बड्ड्याक गेलो कोणागेर आनी खंय मन्नाक गेलो सो थिंगा कशें मागणें करतलें कित्याक जायना दीज आर द एक्सक्यूजीस वॉट वी गीव सोयतान आमकां फोटी दिता आनी आमी फोटी मानून घेता आनी आमी एक्सक्यूज दिता ना हांव बसीन बसलेलो लोक आहलो तूं मागणें करता लोकांक कशें गमतलें यू डोंट हॅव टू स्क्रीम एंड शाउट इन द बस यू कॅन से शिकारा बाबा पाना सेगेरे यू आर प्रेइंग इन टंग्स The Bible says pray at all times pray passionately in the spirit as you constantly intercede with every form of prayer at all time pray the blessings of God upon all his believers दुसऱ्या पासून तू मागणे करताय hallelujah understanding also it says in Jude chapter anos Jude
Which verse is that? I see this. KJV निकाला राव. I'll just check the verse. Brother, you know which verse is that? It speaks about the tongues. In Jude 20 म्हणताय. Give me that my Bible, please. New इथून. Okay, 20. Go to the 20 verse. Jude 1:20. New, down. Go down. Huh. 20. Okay, change the translation, please. KJV guy. Here. But you, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost means Holy Spirit. किरे बोललांगा but you, beloved, building up yourself on your most holy faith. ये भावार्थाचेर आमकां बांदून हाडटा या आमी कोरिंथियनांनी पळयला. Yes or no? It edifies you. It भावार्थान तुका बांदता म्हणला. ये कोंकणीन ये वाच पळय कशें बरयला ते. But you, beloved, building up your faith. But you, beloved, build yourself up on the foundation of your most holy faith, continually progress, rise like an edifies higher and higher by praying in the Holy Spirit. Othmyan jenna tu magne kurta. Now praying in the Spirit also which falls in roaring. You can roar also. Praying in the Spirit is also roaring in the Spirit. Hallelujah. Praying in the Spirit is also groaning in the Spirit. Praying in the Spirit is without the words. Also it can be edify you by you praying in tongues. Hallelujah. So it is like हे अशें जावन आसा आमी आदल्या वेळार आमी मागणे करता आसतना आदल्या वेळार आमी कशें मागणे करी उतरांनी येसो न्हू आमकां जिबेचें देणें सुरवातेक खबर आहली कितें तें आतां पासून थोड्यांक नाहली दिसता खबर हें कितें पळय तें करेक्ट सो आमचें मागणें पयलीं कशें आसलें उतरांनी मागतालीं मागीर आमकां जिबेचें देण्याची खबर आयली येसो न्हू शिकवण मेळ्ळी सो मागीर आमी उतरांनी उणें करून आमी जिबेचें देणें सुरू केलें करेक्ट आतां जिबेचें देणें इतलीं वर्सां आमी करता आतां आमकां 2-4 म्हयने जाले आमकां समजणी आयली हें गोरजोणां घालपाचें म्हूण आनीक कितें मागणें आहा म्हूण रोरिंग इन द स्पिरीट तेंय ओतम्यान गोरजोण घालप आनी जायते एविडन्स आमी बायबलान पळयले आतां आमी पयलीं उतरांनी करी मागीर आमी टांग्स करता टांग्स केल्या उपरांत आतां आमकां रोरिंग आयलें हें जें टांग्साचें मागणें जावं एडिफिकेशनाचें मागणें आहा जावं गोरजोण्याचें मागणें आहा ओतम्या उदेशी हे सगळें पळयत ओतम्यान जाता हालेलुया इट इज द होली स्पिरीट हू इज वर्किंग थ्रू यू फ्रॉम यू विदीन यू तूं जेन्ना तुजो ताळो पळयत ओतम्यांक दिता इट कॅन बी तूं जिबेचें देणें उलोवन वीच इज अननोन टांग आनी आतां फॉर डिफेन्स म्हणटा तशें एक आमच्या डिफेन्साक आमी जिबेचें देणें उलयतालीं दुस्मानाचेर एटॅक करपाक आमकां आतां कसलें मागणें सोजमलां आमकां 2-3 म्हयने जाले शिकवण आयल्या रोरिंगाचें सो हे रोरिंग पासून काल आमी सकाळीं रोरिंग केलेलें हे सो न्हू सो हे सगळें आमच्या फायद्याक हे सगळें आमच्या बरेपणाक देवान जें कितें आमकां दिलां हें दिसण्यान घडोवन येवपाक लागून आमकां जायते आमचो लेबर आहा देवाच्या उतरान आनी तो लेबर जावन आसा प्रेयींग इन द स्पिरीट हालेलुया थँक यू जीसस सो शॅल वी प्रे इन द स्पिरीट रायट नाव येस ओ नो वी कॅन स्टार्ट विथ द टंग्स then we can start roaring hallelujah those who want to stand you all can stand those who want to sit you all can sit hallelujah shikantara baba bana segere mama mama mana hala
Urala kabara baba na segere baba 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 baba. Shiantara la baba 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 na segere mama mama mama. Shiara baba 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 na segere baba bala hara hara. Shiantara ra baba 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 na hala. Shiantara la baba 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 na ha. Yantara ra kabala bara baba 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 na hala hara. Shiantara ra baba 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 na segere mama 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 na hala. Shiantara ra baba 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 na hala hala. Shiantara ra baba baba. Mama Siantara ra baba baba bana segere mama mana hala hara. Shiantara ra baba bana segere baba 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 bana hala hara. Shiantara ra baba baba bana segere mama mama. Ula bara baba 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 na segere mama mama mana hala hara. Shiantara ra baba 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 bana hala hara. Shiantara ra baba 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 bana hala hara. Shiantara